सोवें कांयच नको त्या भाशेन नाटक करपी पवित्र मनशां अशें ते नाटक करतात. मागणें करता त्या भाशेन ओ सर्वेस्परांताय ताज्या बरोबर रावतात अशें थिंगा तर ती नाटक करतात. आनी शेवटाक कांयच नको म्हणटात तसली ती नाटक करतात. असली ना काय? जेन्ना तुमी चर्चीन वयतात आनी जेन्ना तुमकां कोणें पळयल्यार एकदम बरें दिसतात. मंदिरान येवन एकामेकाचो हात धरून काय बरें तुमी मागणें करतात. तुमकां पळोवन मागणें कर ब्रदर, मागणें कर सिस्टर अशें तुमकां पळोवन ती अशें म्हणटात. तांकां तुमचेर कितलो भरवंसो आसा. कितें म्हणून ती बरोसो बरो म्हणून तूं खरो मनीस म्हणून ती जाणान, पवित्र मनीस म्हणून तूं जाणा आनी तूं कांय नको म्हणून ती जाणा. आनी तुमी केन्नाच चुकी करिना ती अशें चिंततात तो तेंचो बरोसो. हें खरेंच काय तुमच्या जिवितांत? ती म्हाका मागणें करूंक लायतात कित्याक? आखिरात हांवें कितें केलां हेंकां कितें खबर आसा? गेला पळय तो सुमान हांव कसो जियेला पळय तो एक कितें जाणा ही भयण नको तो भाव कितें जाणा? आयज म्हजी उतरां आयकता ती भावा भयणां तुमी ह्या मंदिरान येवन दुसऱ्या पासो तुमी मागणें करचे वेळार मातशें तरी तुमी चिंतून तें पळयात. खरेंच म्हणल्यार तुमी मागणें करपाक योग्य आसा काय? योग्य वस्तुरी तूं? ओ तुजे कुशीक आसा पळय ताणें तुजेर बोरवंसो दवरला ओ तुजेर बोरवंसो थेवता म्हणून तांचो तूं बोरवंसो मोडटाय. पवित्र दादलो आनी बायल म्हणून तूं नाटक करताय. आनी जरी तुमी तेंच्या लागत मागणें करता जाल्यार तुजे असलो आनी फटोवपी तुजे असली आनी फटोवपी आनी कोण ना. एकदम सारको इनोसंट तूं दिसताय. काम करच्या वखदार थिंगाचो अवसर येताय. बरोच इनोसंट मरे वो. आनी कॉलेजीन पसून तुका पळयता तेन्ना म्हणटा एकदम इनोसंट वो. तूं रावताय त्या प्रांतान तूं रावता त्या बिल्डिंगान आनी तुज्या गांवांत तूं रावता पळय थिंगा तुका पळोवन तुका सगळें पळोवन ते एकदम इनोसंट अशें ते म्हणटात. हें सारकें काय? खरेंच काय तूं इनोसंट? इनोसंट म्हणल्यार सारकोच बाबडो. सारकोच तूं कितलो बाबडो कसो दिसताय पूण तुजे भितर एक फटोवपी पळय ते कोणूच नको थिंगा. आतां आमी वाजुया दुसरे सामुएलाची 12. दुसऱ्या सामुएलाचे पुस्तकांतलें 12वो आवयसवर आनी पयली वडींतल्यान हांव वाचता तेन्ना सर्वेस्परान नातानाक दाविदाशी धाडलो. तो ताजेशी वचोन अशें म्हणूंक लागलो नातान सर्वेस्पराचो प्रवादी तो दाविदाशी आतां आयला. ह्या भाशेन दाविदाशी येवन दाऊदान अशें म्हणलें आसतलें शालोम ब्रदर नातान ह्या प्रवादीक पळोवन शालोम तुजेर देवाची शांती आसूं. नातान कितें जालें कसो आयलाय? तूं एक व्हरतो प्रवादी आनी तूं आतां हांगासर कसो आयलाय? ना अशेंच आयला. एक विशय सांगूंक तुका आयला. कितें तें सांग? सर्वेस्परान म्हाका कितें सांगूंक जाय तुका धाडला काय? वय सो म्हाका तूं सांग कितें सांगलां पळय तें. हांव सर्वेस्परान कितें सांगलां पळय तें आयकोंक तयार आसा. चड कांय ना दावीद. एका शारांत 2 मनीस रावताले. तातूंत एक गिरेस्त आसलो एक गरीब आसलो. त्या दोनया लागीं जायतीं गोरवां मेंढरे तेजे लागीं आसले. पूण गरीबा लागीं एकूच शेळी आसली आनीक ताजे लागीं कांयच नासलें. आनी ती विकती घेतलेली तिका जेवण खावन दिवन ताणें बरे भाशेन पोसलेली आनी ताच्या भुरग्यां बायलां सांगाता ती वाडली. ताचेच खाण घालता पळय ते खाताली आनीक तियेचे ओड्ड्यार ती न्हिदताली. तो तिका आपले दूज जाल्ले भाशेन लेखतालो. पूण एका दिसा त्या गिरेस्ता लागीं पावणो आयलो आनी ताणें त्या पावण्या लागीं जें ताजे लागीं आसलें जेवण करपाक मेंढऱ्यांक पाडकुल्यांक आपले लागीं आसलें पळय तितूंतल्यान कांयच घेवंक ना. पूण त्या गरीबाची शेळी मारून आपल्याच्या जेवणाक ताणें ती तयार केली. तियेची एकूच शेळी घेवन ताणें जेवण तयार केलें. अशें म्हणटच ताका राग आयलो आनी थिंगासर तो सारको
तापोवन ताणें नातानाक म्हणलें, सर्वेस्पराच्या नांवान हांव म्हणटा, ज्या मनशान हें काम केलां ताका मरणूच फावो अशें म्हटलें. ही काणी तुमकां सोजमली काय? नातान हो प्रवादी थिंगा दाविदाक येवन एक काणी सांगता. आतां ती काणी ती आयकता आसतना दावीद सारको बारकायेन आयकला आसतली. दाऊद सारको थिंगा उचांबोळ जाला आसतलो. काय न्हू दावीद, पळय, एक गिरेस्त मनीस आसलो आनी एक गरीब मनीस आसलो. आनी ते गिरेस्त मनशा लागीं जायते मेंढरे आनी गोरवां आसलीं. आनी त्या गरीबा लागीं फकत एकूच बोकडी. आनी ह्या गिरेस्त मनशा लागीं कोण एक पावणो तेच्या घरा आयलो. त्या गिरेस्त मनशाच्या घरांत तो ज्या गांवचो तो एक शारांतलो एक पावणो तेच्या घरांत येयला जाल्यार त्या गिरेस्त मनशान कितें करूंक जाय आसलें? ताच्या हिंडांतली ताणें कोणाक एकल्याक कातरून ताका जेवण तयार करूंक जाय आसलें. अशेंच करूंक जाय आसलें. पूण आयक दावीद, त्या गिरेस्त मनशान कितें केलें तूं जाणा? कितें केलें? त्या गरीबा लागीं फकत एकूच बोकडीचें पोर आसलें पळय तेंच. ते एकूच बोकडेचे ते पोराक ताणें ते फोर्सान घेतलें. ताच्या लागीं जायते मेंढरे आसले, ताणें ते कातरूंक ना. ताज्या घरांत येयला पळय ते पावण्याक लागून ताणें त्या गरीबाचो मेंढरो घेतलो, ताका कातरून ताका जेवण तयार केलें. जो पावणो येयलो पळय ताणें ताका जेवण तें दिलें. हें आयकतच दाविदाक सारकोच राग आयलो. कसलो खोटो मनीस! ताणें अन्याय केला, ताका मरणूच फावो. हें सगलें जेन्ना तो म्हणटाना नातान दाविदाक पळयता. आनी इतलेंच न्हय, ताणें ताजी एक मेंढरो घेतला म्हणून ताणें ताजे परतेक 4 मेंढरे ताणें दिवंकूच जाय. वा, कितलो इनोसंट तो उलयता पळय. कितल्या बऱ्या भाशेन, कितल्या इनोसंट रुपांत, जसो आपूण कांय नको, जसो आपल्यान कांयच करूंक ना. बरें तोच थिंगा सांगता, अशें करूंक जाय, तशें करूंक जाय. ताका बेश्टो सोडचो न्हय. ताका मरण फावो, ताका मारूंकूच जावो. फोर्सान ताणें ताजे लागीं तो मेंढरो घेतलो, 4 ताणें पोतून दिवचे. अशें म्हणटाना थिंगा नाथान दाविदाक बारकायेन पळयता. हें सगलें पळोवन आनी सगलें आयकोन नातान दाविदाक पळोवन बरोच तुवें बोबाळ मारला. खरेपणी तो मनीस आनी कोण न्हू. कोण तो? तूंच तो. नाटक करपाचें पुरो कर. बाबड्यापण पुरो. तो मनीस तूंच तो. तुका कितें जालें? तुजे लागीं कितलेच मेंढरे आसा, तुजे लागीं कितल्योच बायल्यो आसात. तुका जाय आसलें जाल्यार त्या हुंचे बायले कडल्यान तुका सूख मेळोंक जातालें, पूण तुका फकत त्या गरीबाचे बायलेक फाटल्यान पडलोय. त्या गरीबाचे एकूच बायलेचेर तुजी ती नदर थिंगा गेली. त्या गरीबाचे बायलेक फोर्सान तुवें तिका आपल्याशी हाडली. त्या गरीबाचे बायलेक तुवें तुजी बायल म्हणून तुवें केलाय. ती शेळी तुवें फोर्सान घेतली आनी आतां कांय नको अशें म्हणून थिंगा सर. हें सगलें करून आतां प्रमाणीक भाशेन तूं उलयताय? तो मनीस आनी कोण न्हू दावीद, तूंच तो. आयज आमचे मदें कोण आसा काय? एक तुमी पाड कामां थिंगा कोत्तात, सारकी नाका जाल्लीं वायट कामां तुमी कोत्तात. आनी कांय नको त्या भाशेन ते मंदिरांत येतात. बरो सारको बायबल, बरी सारकी डायरी सगलें तुमी बरयतात. हांव म्हणना सगलें बरयतात पळय तसलींच म्हणून न्हू, मातशें चिंतून पळयात. दाविदा भाशेन जें कितें करूंक जाय पळय तें सगलें केलें आनी वयल्यान मागीर भोक्त कशें दिसता तशें आसा कोण? सारकेच बाबडे, तशें ती कांयच नको, कांयच जावंक ना, कांयच करूंक ना भाशेन. आनी बरे भाशेन ती काणी ती सांगता आयकोता. जायते फावटी हांव देवाचें उतर वांट्टना थोडे जाणां अशें म्हणटात, हें सारकें बाबा ब्रदर? सारकें तें ब्रदर? वय ब्रदर. बरे भाशेन ते मान हालयतात, शेजाराक कितें पळयतात. सारकेच बाबडे. बाबडे हो फोटो बी. सारकेंच फोटिंगपण. पळय आयज सर्वेस्पर कितले बरे भाशेन तो उलयला. आनी जरी तूं येयलो तुजे काळजाक तोपपाचें, हाज्या काळजान कांय जावंक ना. आयज दिल्लो पळय तो सेर्मांव तुज्या असल्या मनशाक, तुजी असली बायलेकूच, जाल्यार हें आयकलां तें कोणा पासो तर? हॅलो.
असली आमचे मदें कोण आसा? चर्ची भायर तुका जाय ते भाशेन तूं जियेताय, चर्ची भायर तुका जाय ते भाशेन तूं काम कोत्ताय आनी तेजे उपरांत तूं चर्चीन येताय. जशें तूं कांयच नको सारके बाबडो कसो थिंगा कोण आसा काय? सेवेन ती तुमी भाग घेतात असलीं कोण आसा काय? मंदिराचे भायर बायलेक सारके इफेंट दाखयता, मंदिराचे भायर घोवाक सारके त्रास कोत्तात. भुरग्यांचेर तुमी ध्यान दिनात, ताका कांयच शिकोवप दिनात, घरान आसा ती जबाबदारी घेनात आनी मागीर सोबेन येवन सारकी बोगत कशे. अशीं दिसतात पळय ती फटयतात थिंगा कोण आसा काय? सावधान. आतां सुमार 9 म्हयने थिंगा पासार जाले. दावीद पळय केदो व्हडलो फटोवपी, कांयच नको आहलें ते भाशेन थिंगा तो रावन ह्या भाशेन तो वावर कोत्ता. नातान येवन थिंगा एक अद्भुत ओपाऱ्याचे रुपीन थिंगा काणी सांगली तरी आसतना थिंगा दाविदाक विचार येवंक जाय आसलो, हें कितें तरी गडबड दिसता. ही स्टोरी सगळी म्हाकाच लागता दिसता, अशें चिंतूंक जाय आसलें न्हू? ना, मातशें आयकात कितें म्हणटा. एके मेंढऱ्याचे बदलेक कितले मेंढरे दिवचे? 4 मेंढरे ताणें दिवचे. आयकात भावा, आयकात भयणानो. दाविदान आपल्याच्या तोंडान थिंगासोर तें हुकूम तयार केलो. एक राजाच्या रुपान ताणें थिंगासोर तो हुकूम तयार केलो, ताका मरणूच फावो. दुसरें, एका मेंढऱ्या फाटल्यान ताणें ताका 4 मेंढरे दिवचे पडटले. ते गरीबाच्या एका मेंढऱ्याच्या फाटल्यान त्या गिरेस्त मनशान 4 ताका मेंढरे दिवचे तें तुमी जाणो काय? खरेंच म्हणल्यार दाविदाक थिंगा मरण फावो आसलें, पूण दाविदान मन बदल्लें आनी ताका थिंगा बोगसणें मेळ्ळें. हाय हाय, तें मरणाचें आयदन आनी कोणाक न्हू, म्हाकाच तें. जी चूक करूंक जाय आसली पळय ती केली, जो वेविचार करूंक जाय आसलो पळय तो केलो. पातकी कर्तूब करून आतां कांय नको भाशेन बाबडो कसो दाखयता, हांवच तो. दाविदान आपल्यान केल्या पळय ती चूक मानून घेतली. स्तोत्र 50 तुमी तें मागीर वाजात. तें आख्खें स्तोत्र दाविदाचे रोणनेन बरयल्लें पळय तसलें स्तोत्र. कोणें तरी अशें म्हणलां ताजें तेजे रोगतान बरयलां हुंय. दावीद इतलो रडलो, रडोन रडोन ताणें आपल्याचें पातक मानून घेतलें. सोर्वेस्पर म्हणटा तुवें मरोंक जाय आसलो, पूण तुवें तुजें पातक मानून घेतलें त्या पासत. तुका मरणाची सजा मेळना जावच्याक हांवें ती काडली. पूण इश्टानो, त्या मनशान एकूच मेंढरो घेतलो, पूण ताजे बोलदेक 4 मेंढरे ताणें दिवंकूच जाय. ताणें दिला. दाविदान आपल्याचे 4 पुत्र तो सांडयता. ताचे 4 पूत ते मेले, तांकां मारून उडयले. दाविदान आपल्याच घरान आपल्याचे 4 पूत शेणयले. कितलें दुख्ख, दुख्खेस्त. 4 पुतांक दिवचे पडले. चोत्राय दवर. घोडेक तूं एकदम बाबडो कसो दिसताय. सगळे फटोवपाची कामां तूं कोत्ताय, नाका जालीं नाटकां तूं थिंगा कोत्ताय. जें सगळें करूंक जाय थिंगा तूं कोत्ताय. कांयच जावंक ना आनी कोणूच करूंक ना अशें कोत्ताय. सारकें बाबडें तोंड तूं दाखयताय. चोत्राय दवर. तुजें पळय तें बाबडेपण फकत तें बुत्तोल्यान तूं दाखयताय, पूण भायल्यान तूं फटयताय. तूं एक फटयता तसलो मनीस सोरेस्पोर जाणा. मन बदल्ल्या ह्या भाशेन तूं नाटक कोत्ताय. ओटमीक मनीस म्हणून तूं नाटक कोत्ताय. जोयवंत म्हणून तूं नाटक कोत्ताय. पवित म्हणून तुका नाटक कोत्ताय. मागणें कोत्ताय म्हणून नाटक कोत्ताय. आनी उपरांत शेवटाक बारकायेन पळय जाल्यार तूं सारको तुका बाबडो कांयच नको त्या भाशेन तूं दिताय. नाटक कोत्ताय. आयज आमचे मदें कोण नाटक कोत्तात. चोत्राय दवर. सारकें करचें. तुजें नाटकाचें जिविताक तूं फूल स्टॉप करिना जाल्यार सोर्वेस्पर तुजे जिविताकूच तूं फूल स्टॉप कोत्तलो. तो दीस तुज्या जिवितान येवंक ना जाल्यार आयज तुवें बोगसणें मागचें खरेपणी. जेन्ना नातान आयलो पळय दाविदाक ते फर्माण पडोंक जालें. तुमी जाणो काय हें? ताणें केला पळय ते व्यविचारा पासत, ताणें घात घेतला पळय त्या पासत, ताणें थिंगासोर फटयला म्हणून दाविदाक मरणूच फावो आसलें. पूण दाविदान दूख दवरली आनी म्हणलें हाय तोच हांव मनीस, पातकी मनीस. मानून घेतलें. मरणाची सजा ताका मेळोंक जाय आसली दाविदाक, ताका मेळोंक ना. सोर्वेस्पोरान काकूलत केली. आयज तूं बोगसणें मागशी, सोर्वेस्पोर काकूलत दाखयतलो.
भायल्यान तुका पळयल्यार सारको बाबडो दिसताय, पूण भितरल्यान सारको तूं नाटक तसलो. भायल्यान सारकोच बाबडो दिसताय, पूण भितरल्यान जें एकठांय करूंक जाय सगळें एकठांय कोत्ताय. प्रमाणीक न्हू त्या भाशेन कितें जोडूंक जाय पळय तें तूं जोडटाय, सगळें एकठांय करून तें एकठांय कोत्ताय. तुका जें कितें करूंक जाय पळय तें सगळें कोत्ताय. भायल्यान तूं बरो दिसताय, आपल्या आवयक पासून तूं फटयताय, तुज्या बापायकूय तूं फटयताय, तुज्या भुरग्यांक तूं फटयताय, घोवाक तूं फटयताय, बायलेक तूं तिका फटयताय, तुजें उंच आसा पळय ते अधिकारांक तूं फटयताय, सोबेन पासून तूं फटयताय. पुरो कोर आतां हें सगळें फटोवप, पुरो कोर हें सगळें फटोवपाचें. आतां चड जालें तुजें तें बायलें दाखोवणें. आयज सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान सोमया हांव सारकें बरे भाशेन नाटक कोत्तां. कोणाकूच सजमना पळय त्या भाशेन. हांव कोण आनी कितें करपी तें म्हाजें कोणेच कोण नोको. हांव नाटक करपाक सारको बरो सोमया. लोकांच्या मुखार म्हजें नाटक करूंक जाता, पूण तुज्या मुखार म्हजें जावचें ना. आयज तूं म्हजेच लागीं उलयलाय सर्वेस्परा, म्हजोच हो विशय न्हू. ह्या भाशेन तुका दिसता जाल्यार तूं आतां मातशें दिमी मोडशी, मागणें तूं करशी सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान. काकलूत तूं मागोंक तयार आसाय काय? पवित्र सर्वेस्परा बापा, सोबेंत वेगवेगळे नाटक करपी, हे सगळे नाटक करपी, तातूंत आमी कसले पळय नाटक करपी आमचे काळजाक तुवें तपासलाय सर्वेस्परा. ज्या विशयान आमी नाटक कोत्तात त्याच विशयान आमकां तूं सुदार. नाटक कोत्ता पळय तसले जिवितान आमकां सोडय. बरें आत्मीक जिवन तूं दी आनी भरोसा कोत्तात पळय ताकाच आमी फटयतात तसलें जिवीत नाका. हें आमकां खबर आसा, ह्या मुखार आमी चोतरायेन हे संवसारान जियोपाचें तूं म्हाका भाग दी. जरी तर तुवें म्हाका सांडलो जाल्यार म्हाका जियोंक जावचें ना. ह्या भाशेन आमी बोक्षणें मागता. जितलो लोक दाविदा भाशेन करूंक जाय पळय ती सगळीं पातकां कोत्तात, उपरांत कांय नोको त्या भाशेन. सारकेच ते बाबडे दिश्टी पडटात आनी आतां ह्या वेळाचेर ते तुज्या हाजीरपणान आपूण कोण तें मानून घेता. हांवच तो मनीस, म्हाका बक्षी. अशें ते रोडणी कोत्तात, मागणें कोत्तात. सर्वेस्परा तांची मागणी आयक, तांकां बक्षी. ज्या भाशेन दाविदाक तुवें तिंगा शिराप दिनासतना ताका बक्षिलो, त्याच भाशेन रोडणी कोत्तात, मागणें कोत्तात, तांकां सगल्यांक तूं त्या कश्टांतल्यान साल्वार कर बापा. हो वेळ आमच्या जिवितान आनीक फलादीक आनी आशिर्वादीक कर म्हणून मागता. जेजूच्या नांवान मागता बापा. आमेन. प्रभु के नाम से आप सबको शलोम। मेरा नाम गीता है। मेरे पति का नाम सूर्य प्रकाश है। ये मेरी बेटी है। मेरा पति परिवार का बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। शूटिंग्स के लिए चले जाते थे। कुछ बार मेरे पति बहुत दिनों तक घर नहीं आते थे। अगर घर आने पर शराब पीकर मुझे बहुत मारते थे। मैं बहुत दुखी रहती थी। घर में अकेली मैं तड़पते रहती थी। ऐसे वाले समय पर पास घर वाला एक व्यक्ति मुझे अकेली देखकर वो मुझसे अच्छी तरह से बात करता था और कहता था, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप अपने पति को छोड़कर मेरे पास आ जाइए, मैं आपको अच्छी तरह से देखूंगा, ऐसे कहता था। और मैं उस व्यक्ति से मिलती थी। वही मेरा सब कुछ है ऐसा सोचती थी। मैं उसकी बात सुनकर जब मेरा पति घर पर नहीं थे, मैं घर छोड़कर उसके साथ चली गई। You are trying to call is currently not reachable. जब मुझे छोड़कर वो घर से चली गई, ये बात मैं सहन नहीं कर पाया, डिप्रेशन में चला गया। वो कब आएगी ऐसे? मैं रोड पर घूमते रहता था।
उस व्यक्ति के साथ मैं बहुत वर्षों से रह रही थी। मुझसे शादी करने कहती तो वो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर चला जाता था। उस व्यक्ति की शादी ऑलरेडी हो गई थी और उसने मुझसे इस तरह से कहा, आपके पति को ही आपने धोखा दिया, मुझे नहीं दोगे क्या गारंटी है। तब उसकी बात सुनकर मैं बहुत रोई। मेरे पति को छोड़कर कैसे मैं दूसरे व्यक्ति के चक्कर में पड़ गई। ऐसे तड़पते हुए दुख से मैं बहुत रोई। मैं पति को छोड़कर एक दूसरे व्यक्ति के प्यार में पड़ गई और वो मुझे धोखा दिया। इसलिए मैं मरना चाहती थी, इसलिए मैं जहर पी ली। हमारे जान पहचान के एक व्यक्ति ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया। मैं मरने वाली थी लेकिन प्रभु की कृपा से बच गई। मैं एक जगह काम कर रही थी। वहाँ मैं एक भाई को अपने बारे में रोते हुए बताई, आपके समस्या सारे दूर होंगे, आप कलवरी टेम्पल जाइए। इस तरह उन्होंने मुझसे कहा और मैं अगले रविवार ही कलवरी टेम्पल गई। उस दिन वचन के द्वारा प्रभु मुझसे बात किए। आज जो पति पत्नी को धोखा दे रहा है, जो पत्नी अपने पति को धोखा देती है, जो भाई जो बहन जवानी में ही नीचमय कार्यों को कर रहे हैं, सुनिए, किसी न किसी दिन आपका पाप बढ़ने के बाद, लाइलाज बीमारी से ग्रसित होने के बाद रोने से क्या फायदा, आंसू बहाने से क्या फायदा। वो दिन आने के पहले ही, आज ही प्रभु के नाम से निवेदन करता हूँ, अपने पाप के जीवन को छोड़ दो, आपके पाप के मित्रता को छोड़ दो, आपके पाप के अन्याय के अधर्म के जीवन को छोड़ दो। किस लिए? किसी न किसी दिन आपका पाप पक जाएगा। वो पाप पकने पर आपको बीच में ही अपने जीवन को छोड़ना पड़ेगा। सावधान। मैं प्रभु की उपस्थिति में पश्चाताप की और रोते हुए अपनी गलतियों को मानकर उसे छोड़ दी और मेरे पति के पास जाने के लिए निर्णय ली। मेरे अंदर गलत सोच और विचार ऐसे ना आए और प्रभु के बेटी जैसे जीवन बिताने के लिए मैं अपने घुटनों पर रोते हुए प्रार्थना की और मैं अपने पति को कॉल की और मैं अपने घर चली गई। जब मैं दुख में था, जब मेरी पत्नी वापस घर आई, तब मैं बहुत खुश हुआ और मेरा दुख सारा दूर हो गया। घर से चली गई और इतने दिन एक दूसरे व्यक्ति के साथ रहकर आई, फिर भी मेरा पति मुझे माफ किए और मुझे अपना लिए। कलवरी टेम्पल आने के बाद मेरा जीवन बदला। मैं अपने पति को भी ले गई। अब वे अपने बुरे आदतें छोड़ दिए, घर समय पर आ रहे हैं, मुझे और मेरी बेटी का अच्छे से देखभाल कर रहे हैं। यहाँ हम प्रभु का वचन सुनकर हम अपनी गलती जानकर परिवार बना लिए। हम चाहते हैं वचन के द्वारा बहुत से लोगों का जीवन बदले, इसलिए कलवरी आवास प्रोग्राम को हमने एक बार स्पॉन्सर किया। छोटे बातों के कारण गुस्से से अपने जीवन को आप बिल्कुल बर्बाद मत कीजिए। परमेश्वर का वचन सुनकर मेरा जीवन सुधरा है और हमारे परिवार का निर्माण हुआ। प्रभु के दास सतीश कुमार जी को हमारा धन्यवाद। मैं रोड पर भटक रहा था, घर लाए और हमारे परिवार का निर्माण किए। यीशु को सारी महिमा मिले। कालवरीचो थाळो क्रूटांनी लोक आयज पळयता, फकत कोंकणीनूच न्हय, तामिलान, तामिळनाडून, कन्नडान, कर्नाटकान, मलयाळमान, केरळांत, उरियांत, ओरिसांत, मराठीन, महाराष्ट्रान, बेंगॉलीन, वेस्ट बेंगॉलान, पंजाबीन, पंजाबांत, भोजपुरीन, बिहारांत, तेलुगून, साउथ इंडियेक, उर्दून, जम्मू एंड काश्मीर, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, गल्फाच्या देशान, नेपालीन, आसामींत, हिंदी ह्या भाशेन भारत देशाच्या मुखेल भाशांनी जेजू क्रिस्ताचो वो सूप संदेश दरेक भाशेन पावयता पळय ती ही पयली सोबा इंडियेचे ह्या इतिहासान
आमची कॅल्वरी टेम्पल. कित्याक आमी ही बरी खबर सगळ्यांक थिंगा वांट्टाव? कित्याक इतले सगळे भाशेंत ही बरी खबर सांगच्याक आमी कोशिश कोत्ताव. आतां तुमी मातशें आयकात. रोमकाराचे चीट अवेस्पोर 10 वोड 13. कित्याक जो कोण सोर्वेस्पोराचें नांव घेतलो तो ताचें थारोवण जातलें. कोणाचें थारोवण जातलें? जो सोर्वेस्पोराच्या नांवान मागणें कोत्तलो ताचें थारोवण जातलें. जरी कोणाची थारोवण जावंक जाय जाल्यार ताणें केलां पळय ते पातकाचें ताका बोक्षणें जाय जाल्यार ताणें सोर्वेस्पोरा कडेन मागणें करचें. जरी तो सोर्वेस्पोरा कडेन मागणें करूंक जाय जाल्यार सोर्वेस्पोराचेर विस्वास ठेवंक जाय. आनी विस्वास करूंक जाल्यार सोर्वेस्पोरा विशीं ताणें आयकूंक जाय. सोर्वेस्पोरा विशीं ताणें आयकूंक जाय जाल्यार कोणें ना कोणें ताका सांगोंक जाय. आनी कोणें तरी थिंगा तें सांगोंक जाय जाल्यार त्या सांगपी मनशाक कोणें तरी ताका पाठोवंक जावो. कॅल्वरी ताळो ह्या प्रोग्रामाक आदार कोत्ता पळय तुमी कितें कोत्ता जाणाव? हो खालतो सेवक देवाचो पळय थिंगा प्रचार कोत्ता पळय तो ताच्या फाटल्यान रावन ताजो आदार कोत्तात. म्हजे हे संदेश ते 17 भाशेंत आसा. भारताच्या कोणशात फकत भारतानूच न्हय, ह्या वाटेन बांगलादेशान सोकला श्रीलंका पर्यंत उंच नेपाल पर्यंत आनी हे वाटेन रावता पळय ते अफगानिस्तान पाकिस्तान आनी गल्फ कंट्रीन कॅल्वरी ताळ्याचो प्रोग्राम पावता. ती उलयतात पळय आनी सोजमतात तेच भाशेन. फकत आमच्याच देशान न्हय, आमच्या सोरभोंवतणी आसा पळय त्या सगळ्या देशान हो सुसमाचार पावता. येता त्या दिसांनी एशियेच्या दर एक प्रांतान ही बरी खबर पावयता पळय त्या रुपांत आमची ही सभा सोर्वेस्पोरान ताचेर बेसांव घालचें, ह्या भाशेन मागणें करचें. जें स्वत आमी जाणाव आमी तें दुसऱ्यांक दाखयना जाल्यार हें कितलें वायट. तुमी एक निर्णय घेयात. जरी तर म्हजी थारोवण जाला जाल्यार कोणें तरी म्हाका जेजू क्रिस्ताचे विशीं सांगलां. नाश जाता पळय तांकां थारोवण मेळोंक जाय जाल्यार ही बरी खबर तिंगा प्रचार करच्याक ह्या सेवकाक सोर्वेस्पोरान दिला. उतर सारकें सुटावें करून तें उतर सगळ्यांक सोजमोवंक दर एकल्याक ताजी सोजमणी मेळचे खातीर हें उतर वांट्टा पळय तसलो सेवक सोर्वेस्पोरान आमकां दिला. ह्या सेवकाची आदार करून हो संदेश आमचो लाखांनी लोकां लागीं तुमी पावयचो. जायत्या लोकांचें जिवीत सुदरतलें. हो भावार्थ कितल्या लोकां मदें आसा तुमी मातशें हात दाखयात. भावार्थ दवरतात पळय तुमी भाव आनी भयणां कन्यांनी करात. ही बरी खबर दुसऱ्यांक पावयात. सोर्वेस्पोराच्या नांवान मागणें करता पळय ताचें थारोवण जातलें. मागणें करूंक जाय जाल्यार भावार्थ धरूंक जाय. भावार्थ धरूंक जाय जाल्यार आयकोंक जाय आनी आयकोंक जाय जाल्यार कोणें तरी तें सांगोंक जाय. आतां हांव सांगता पळय तसलो सेवक म्हाजे फाटल्यान रावन तुमी कितें करूंक जाय? ह्या सेवकाच्या ताळ्याक जाता तितले भाशेन तें ट्रान्सलेट करून ताचे लागीं पावोवचें. म्हज्यान जें करूंक जाता पळय तें तुमचे लागीं घडचें ना आनी जें तुमी कोत्तात तें म्हजे लागीं घडचें ना. हांव आनी तूं एक जाय जाल्यार हो संवसाराक आमी बरी खबर आमी पावोंक जाता. ह्या पासत एक निर्णय घेयात. सोर्वेस्पोरान तुमकां पळय हो वेळ दिला. म्हयन्यान एक पावटी वो 2 म्हयन्यान एक पावटी वो 3 म्हयन्यान एक पावटी. वो सोर्वेस्पोरान तुवें जिवितान केला पळय तितल्या बरेपणा पासत तुमकां बेसांव फावो जाल्यान दिनवासनी काळजान सोर्वेस्पोराच्या वावरान आदार करात. आमी सगळीं मेळोन क्रिस्ताची ही बरी खबर आख्खे संवसारान पावोवपाची आमी कोशिश करुया. ही आमची जबाबदारी. ही आमी विसरचें न्हय. Calvary, post box number 30, Kukatpalli, Hyderabad 72.